नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। साखळे नावेलेच्या चक्रीवादळाचो धपको बशिल्ल्या घरांची मुख्यमंत्र्यान केली पळोवणी। चडांत चड लुकसाण भरपाय दिवपाचो करतले यत्न, सांगता मुख्यमंत्री। गोंया सयत हेर राज्यांनी 1 जून सावन नुस्तेमारी बंदी लागू। नुस्तेमारी खात्यान संबंधित मामलेदाराक नुस्तेमारी जेटी आनी डिझल पंप सील करपाचो दिला आदेश। गोंयान 2 लोकसभा सिटां खातीर जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी 4 जूनाक। दनपार मेरेन दोनूय सिटांचो निकाल करतले जाहीर। मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्माची माहिती। पणजेच्या नुस्तें मार्केटाची जाल्या अवतिकाळ। नितळसाण नाशिल्ल्यान आनी घाणयाऱ्या वासाक लागून जाता लोकांचे हाल। नुस्तें मार्केट जातलें केन्ना स्मार्ट, थळाव्यांचो प्रश्न। मडगांवच्या मास्टर प्लॅनाचो आराखडो हो एक घोटाळो। शॅडो काउन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोचो आरोप। आनी वास्को शांतीनगर वाठारांत धक्कोदायक घडणूक। गोवान बायलेक जिती मारली, पुलिसांच्या स्वता जालो स्वाधीन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। साखळे नावेलच्या मस्तेवाडो, कातरवाडो आनी पावला वाड्यार चक्रीवादळ वेळार जाल्ल्या लुकसाणेची शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली। सैमीक आपत्ती काडोवपाक कोणाच्यान जावचें ना, मात ताका लागून जाल्ल्या लुकसाणेचो अहवाल तयार करपाचें काम चालू आसा। ह्या चक्रीवादळांत लुकसाण जाल्ले चडांत चड लुकसाण भरपाय दिवपाचो यत्न करतले, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। पयर रातच्या जाल्ल्या वादळांत नावेली गांवांत आमच्या ऑलमोस्ट ह्या वाड्याचेर सगळ्यात व्हडली डॅमेज जी आहा ती खूब मोठ्या प्रमाणात घरांची जाली, एग्रीकल्चराची जाली, सार्वजनीक मालमत्तेची जाली। एकंदर जर पळयत जाल्यार तशें प्रेसवाल्यांनी काल एस्टिमेटेड 15 लाख पर्यंत म्हटलेलो, बट एकंदर जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तें अजून एस्टिमेट डिजास्टर मॅनेजमेंट आमचे डेप्युटी कलेक्टर, परत तलाटी, सेक्रेटरी, फायर सर्विसीस, पुलीस हे सगळे जाण वर्किंग करता, बट इट वील बी मोर दॅन 50 लाख, ऑलमोस्ट 1 कोटीचेरूय पावपाक शकता। सगळ्यांचे एस्टिमेट करप सुरवात आसा। सगळ्या जाणांक डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान कितें जी मदत दिवपाक शक्य आसा तितकी सरकारा कडल्यान डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान आमी तांकां मदत दितली। त्यांच्या घरांची डॅमेज जाल्या तांच्या खातीर वैयक्तीकूय बी एज आमदार ह्या नात्यान तांकां मदत दिवपाचें आमी डिसिजन घेतला। सो आमचे सगळे कालच्यात भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, सरपंच, पंच आनी स्थानीक लोक सगळे हांच्यांनी विशेष करून गव्हर्मेंटाच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक सहकार्य करून सगळे वाट रस्ते क्लियर करप हे पयलीं काम केलां, पण आयजूय काम सुरवात आसा। म्हणजे एका दिसान काम सोंपोवंक ना। मेजर लॉस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जाल्लो, ऑलमोस्ट 7-8 खांबे पोल हे डॅमेज जाले, पडले, तेय परत एकदा रिप्लेस करून पावर रिस्टोर केली। आज उरलेली कामां जी आहा ती सगळी करीत आसा, बट नैसर्गिक आपत्ती हेका कोण आडोवंक शकना, बट तरी सुद्दां एक बरी गजाल, जिवीत हानी किंवा कोणाकूच पर्सनल डॅमेज अशी कांयच जावंक ना। बाकीची सगळी प्रॉपर्टीची मोठ्या प्रमाणात लॉस जाला, त्या बद्दल सहानुभूती व्यक्त करता आनी लोकांक जी मदत करपाक जाय त्या खातीर सरकार आनी वैयक्तीक आमदार ह्या पद्दतीत सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर म्हणजे आमचे सगळे कार्यकर्ते हांव तांच्या बरोबर आसा। गोंया सयत हेर अस्तंत किनारपट्टे राज्यांनी 1 जून सावन 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी अंमलात येतली। ह्या नुस्तेमारी बंदी बरे तरेन लागू करपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान संबंधित मामलेदाराक नुस्तेमारी जेटी आनी डिझल पंप सील करपाचो आदेश दिला, अशें नुस्तेमारी संचालक शर्मिला मोंतेरो हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। नुस्तेमारी बंदीचें गोंयांत उल्लंघन जावचें न्हय म्हणून नुस्तेमारी खात्याच्या सुपरवायझराक गोंयच्या दर्याचेर बारीक लक्ष दवरपाक सांगलां, अशें मोंतेरो हांणी ह्या वेळार सांगलें। गोंयांत ह्या 2 म्हयन्याच्या काळांत दर्या खुबळिल्लो आशिल्ल्यान उल्लंघनाच्यो कागाळी येनात। अशा वेळार दर्यांत वचपाची रिस्क सहजपणान कोण घेना, अशें नुस्तेमारी संचालक शर्मिला मोंतेरो हांणी सांगलें। आता नवी तंत्रज्ञान आयिल्ल्यान नुस्तें फ्रीज करून ह्या दिसांनी विकप शक्य आसा, म्हणून ह्या बंदीच्या काळांत सुद्दां ताजें नुस्तें बाजारांत उपलब्ध आसता। हाचे खातीर खाऱ्या नुस्त्याची मागणी आता कमी जाल्या, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। Monsoon fishing ban in the state of Goa will be implemented from 1st of June to 31st of July.
This is a ban which is being implemented right from 2004-5, and it is a uniform fishing ban from along the west coast of India. The ban is not only for within the 12 nautical miles, but also outside in the EEZ. So all the fishing vessels, the mechanized fishing vessels, are not to go out for fishing. So in the state of Goa, what we have done is we have requested the Mamladars to seal all the fishing jetties, including the diesel pumps. We have also placed our fisheries officers and fisheries surveyors along the coastline in every taluka and the beach areas wherein fishermen usually go for fishing. So if there is any violation of the ban, they will report and take necessary action as per the Marine Fishing Regulation Act. But during this month, from June to July, is the peak breeding season. That is why sometimes people say we should have a ban which is extended up to August, or we should start even a little earlier. But it has to be a consensus. And now, since the matter was in the Supreme Court, everyone, we had research organizations, Government of India, and the state departments who sat together and then decided that yes, this much of the period should be good enough. So this is what it was, because otherwise traditional and mechanized always has that conflict. So to have a uniform ban, these 2 months have been, actually what happens on the East Coast, there is no fishing ban. And also processing plants and all, they now cater to the domestic market of this time. So they may freeze and then they may send the, produce to the markets wherever it is needed. Earlier, it used to be only salt fish, but now there are technologies where you can freeze and give fresh fish, frozen fish to the people. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मेक जाल्ल्या वेंचणुकेच्या मतदानात 75 हुपली. आतां सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती मतमेजणेची. 4 जूनाक पणजे आनी मडगांव मतमेजणी केंद्रांनी जावपाची आसा. दनपार मेरेन 2 सिटांचो निकाल जाहीर करतले, अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी दिल्ली आसा. गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मे दिसा जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी 4 जूनाक पणजे आनी मडगांव मतमेजणी केंद्रांनी जावपाची आसा. 2 लोकसभा सिटांचो निकाल दनपारां 12 म्हळ्यार येवपाची अपेक्षा आसा. आमचो प्रयत्न 2 निकाल जाता तितले बेगीन जाहीर करपाचो आसतलो, अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. In center we have different counting halls, and in every counting hall the number of tables are from 7 to 14. In some counting hall we have 7, somewhere 8, 9. So maybe in some counting halls we need more number of rounds, whereas in some other we need less number of rounds. But overall we are hopeful of getting results by the afternoon. So around lunchtime now we will be able to say clearly about the results. So this is general trend in Goa, and as you know from the past history also, up to 12 or after 12 means up to 1 or 1:30 we will be able to announce the results in both the districts. मतमेजणी बरे भशेन पुराय करपाक आमची सगळी तयारी जाल्या. आता फक्त भारतीय वेंचणूक आयोगा कडल्यान काय अप्रुव्हल येवपाची आसा, जी 1-2 दिसांनी येतली, अशें रमेश वर्मा हांणी ह्या वेळार सांगलें. Ready, and I would already discussed with both the DOs, because the counting is the major responsibility of both the DOs. We have to supervise all the exercise there. I personally visited the one counting center up north, and in a day or two I'm going to south also. We are fully ready with all our security arrangements, 3-layer security, CCTV arrangements are there. Our
counting teams are ready, micro observers are in place, the teams are fully trained by both the DOs, and we have received our approvals. Further, we are sending again some proposals to ECI to get approval, and we are hopeful of getting all our approvals in a day or two. So by this, I can say that, okay, we are fully ready, and we have tried our best to get results on the day of counting as early as possible, because definitely people will eager to know about their future representatives for both the districts. So this is our responsibility also to give better results with better preparation. So this is our responsibility, and our teams are ready to do this work on 4th. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. पणजेच्या नुस्तें मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा. 30 वर्सां पयलीं हे नुस्तें मार्केट बांदिल्ले उपरांत ह्या नुस्तें मार्केटाचेर पुरायेन दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. पळयात पणजेच्या नुस्तें मार्केटाचो खाशेलो रिपोर्ट. पणजे स्मार्ट सिटी करपाच्या कामाक सुरवात आसा, पूण पणजे मार्केट स्मार्ट केन्ना जातले असो प्रश्न थळाव्यांच्या मनात उपरासपाक लागला. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे रस्त्या सयत बस स्टॉप स्मार्ट करपाच्या कामाक सुरवात केल्ली दिश्टी पडटा, पूण नुस्तें मार्केटाचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. दिसाक कितलेशेच लोक नुस्तें घेवपाक पणजेच्या नुस्तें मार्केटात येतात, पूण नितळसाण नाशिल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडपाची शक्यताय आसा. विक्रेत्यांक घाणयारा उदकांतल्यान यो वच करचें पडटा, जाल्यार मार्केट अशीर आशिल्ल्यान चलपाक लेगीत सुवात मेळना. कांय नुस्तेकार रस्त्यार नुस्तें विकपाक बसता, ताका लागून येरादारीची कोयडी जाता. पावसान जाल्यार ह्या मार्केटाक गळटी लागता. देखून पणजे नुस्तें मार्केटात गरज आशिल्ल्या दुरुस्तीच्या कामाचेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवचें अशी मागणी थळव्या लोकांनी केल्या. पयलीं थंय स्वच्छता आसपाक जाय. इतकी भितर सरल्यान ती इतकी घाणी मारतात की भितर वचपाची कोणाची इच्छाच जायना. बरें डेली ते स्वच्छ म्हणजे म्युन्सिपालिटीन साफ करपाक जाय, ते करना, आनी त्यामुळे रोगराई जावंक शकता फाल्यां. मागीर ती रचनाय सारकी ना. भायर घेवन बसतात सगळे, ते सुद्दां शॉप करपाक जाय, ते सगळे थंयच उडयल्ले आसता. उदक सगळें व्हांवता. हें सगळें जर सारकें करना जाल्यार लोकांचें आरोग्य सारकें उरचें ना. म्युन्सिपालिटीन हेच्या कडेन लक्ष दिवन डेली तेंच्यांनी साफ करून घेवपाक, डेलीचे डेली, आजचे फाल्यां आमचे न्ही. बरें भायर रस्तो ते बंद करपाक जाय, आनी परत तांकां वेवस्थीत जागे दिवपाक जाय. जागेचे भायर तांकां बसपाक जाय, दिवपाक जायना. थंय आसा ते कशाय कशें तें उदक घाण हें जाता, ते सगळ्या पांयाचेर पडटा, तर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम, ताजो लॅप्टोस्पायरोसीस जावंक शकता. ते हाका उदक असली घाण हातून, आनी पावसान तर आयल्या बरोबर आनी उदकाची घाण जातली. सिवेज भितर सगळें हें जाता, ते कापता थंय सुद्दां ते अनहायजेनीक आसता. ते क्लिनिनेस वचपाक जाय. ते लिफ्ट करता ते, पण स्टील इट इज नॉट सफिशियंट. ब्लॉक जाता, आनी दुसरें म्हणल्यार थंय डस्ट हें तें सगळें ताजेर येवन पडटा. स्मार्ट सिटी जातकूच ती कितले स्वच्छ करता तें पळोवंक जायना. हांव केलो स्वच्छ करतले, कित्याक कारण ते सिक्स इतले रस्ते करता सगळे बरे रस्ते केले, बरे केले, तें बरें. तेजो प्रोजेक्ट बरो आसा, तुमी तो प्रोजेक्ट सारको क्लियर करूंक जाय न्ही. आतां मेन मार्केट आसा, मार्केटान ते करून नुस्तें कशें उडप, कितें उडप, खंय वचून उदक वचप, तातूंत मजाळेर जाता, मुश्कील जाता. ते एक बॉक्स करून ताणें ऑन द स्पॉट त्याच टायमार करूंक जाय. ते मागीर ना, मागीर जाल्यार तूं गेल आतां न्ही. आतां स्मार्ट सिटी जाय यूज कशें जाता तें पळोवंक जाय. आतां आमच्यांनी उलोवंक जायना, तांणी करता आमकां सांगून डिक्लेअर करूं. तांणी प्रोजेक्ट आसा तो जर पास जाय सारको एज पर रूल, तर ते सिटी सारकी जावंक शकता. पणजे सावन गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. मडगावच्या मास्टर प्लॅनाचो आराखडो हो एक घोटाळो आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला.
मास्टर प्लॅनाचें कंत्राट फेब्रुवारी 2023 सोंपलें अशें आसूनय कंपनीन आपलें काम चालू दवरलां. कंत्राट सोंपले उपरांत कंपनी कशी काम करपाक शकता असो प्रश्न सावयवन उप्रासला. दुसरे वटेन जिसुडाच्या कोतान खंय मास्टर प्लॅनाचें काम अजूनय सुरू आसा. मडगांवचो मास्टर प्लॅन तयार करतना लोकांक विश्वासान घेवना. फकत बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपा खातीर हो प्लॅन तयार केल्ल्याचें सावय कुतिनो सांगता. जो मडगांव मास्टर प्लॅन हे जे प्रकरण चालू आसा त्या मुद्द्याचेर आमी ह्या मास्टर प्लॅनाचेर कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करीत आसा. जाय ते भशेन आमी इन्फॉर्मेशन घेयत आसा त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांतल्यान. आनी आतां आमकां 2 दीस आदी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आहा फ्रॉम जिसुडा. हो मास्टर प्लॅन प्रिपेरेशन चलता तो थ्रू जिसुडा. आनीक जिसुडा सांगता की एक टेंडर केल्लो फॉर ड्रॉइंग मास्टर प्लॅन फॉर 3 सिटीज फोंडा, वाळपय आनी मारगांव. दार बंद करता. आनीक ह्या एस्टिमेट टोटल कॉस्ट वॉज अराउंड 2.3 crores टोटल फॉर ड्रॉइंग मास्टर प्लॅन ऑफ फोंडा, मारगांव एंड वाळपय इन्क्लुडिंग GST. आतां जेन्ना आमी वर्क ऑर्डर पळयता जाल्यार हो वर्क ऑर्डर जो दिल्लो तो स्टुडिओ पॉड डिझायन प्रायव्हेट लिमिटेडाक दिल्लो ऑन 5th of August 2022. आनीक एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट ताका 5th of August 2022 काम सुरवात करपाक जाय आशिल्लें. आनी डेट ऑफ कंप्लिशन दिल्लो 4th of February 2023. ह्या दिसा भितर तेणी हे प्लॅन्स कंप्लीट करून सबमीट करपाक जाय आशिल्ले टू जिसुडा. पूण आतां आमकां दिसून येता की हे जे प्लॅनिंग चालू आसा आमी इन्फॉर्मेशन मागिल्ले व्हेरी स्पेसिफीक पॉयंट्स आमी मागिल्ले. थंय जिसुडा म्हणटा द प्लॅन इज नॉट कंप्लिटेड. मागीर म्हणटा आमी इन इव्हेंट दॅट द मास्टर प्लॅन इज स्टील इन प्रोग्रेस देन द शेड्यूल दॅट इज डेट टायम वेन्यू फॉर पब्लीक प्रेझेंटेशन प्रायर टू द फायनलायझेशन ऑफ द प्लॅन. हांगा म्हणटा ते द मास्टर प्लॅन इज स्टील अंडर प्रिपरेशन. कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर जाला ऑन February 4th February. म्हळ्यार 4th February एक्सपायर जालो कॉन्ट्रॅक्ट तांचो आनी ते 7th February ते इनपुट्स घेवपाक तयार करता. म्हळ्यार दे आर स्टील वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रॅक्ट दॅट इज एक्सपायर्ड. शुक्रारा वास्को शांतीनगर वाठारांत घरकारान आपल्या घरकान्नीचेर आशिल्ल्या दुबावा वयल्यान खून केलो आनी स्वता पुलीस स्टेशनात वचून आपल्या गुन्यांवाची कबुलीय दिली. पळयात नेमकें प्रकरण कितें तें. गोंयांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. खास करून वास्को शहरांत गुन्यांवाच्या घडणुकांनी जाल्ली स्पश्ट वाड दिसून येता. 2 म्हयन्यां पयलीं वास्को खारीवाड्यात 2 पर्यटकांनी एके जाणटे बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. ही घडणूक ताजी आसतनाच वास्को रावपी चालोबा केसरकर हांणी आपल्या घरकान्नीची हत्या करून स्वता पुलीस स्टेशनार वचून गुन्यांवाची कबुली दिली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच वास्को पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी कूट ताब्यात घेतली. ह्या प्रकरणाचो तपास वास्को पुलीस करतात. तो म्हणलो शिवांशी तरी आसतना ते पर्सना वयर गेलो. पयलीं हे परत रगतान हळून पडलो आसा आनी पडे हात धरला ते पळयलो मिटींग पळय पडलेलो आसा सकता दुखरात. तुझे चेडूच हय म्हाजे चेडू वैशाली तेंचे कितें आसले झगडी जाताली झगडी जाता. 3 वर्सां जाले आमी एसी करता आमी कोणा सांगून आसले झगडी जाता आशिल्ली. मेन आमी तर हांसो वचून निताल तेंक मारता म्हणटो केसा जावन मारतालो. चेड्यान हांसो मारले चेड्याच मारला आपल्या कळ्ळें. इतले हे केले इतले तरी आसतना आमी खूब सहन केले. तरी आतां तेजी पंच येवन पयली पंच आनी भयणी येवन तेजी येवन मिटींग घेतली आनी पंचान भयणी जपात आमी घेता म्हण तेणी हे केले. पळयता आमी घेता जावं घेता म्हण भयणी 2 भयणी आनी 2 पंच येयले. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम थिओजी. वाळपय चालू आशिल्ल्या भुंयगत केबलिंगाच्या कामाक लागून केरी धनगर वाड्यार परत उदका पायपलायन फुटून मोठ्या प्रमाणात पिवपाच्या उदकाची नाशाडी जावपाक लागल्या. पायपलायन दुरुस्त करून लेगीत ती फकत वयले वयर माती घालून पुरयल्यान गाडयांच्या येरादारीक लागून ती पायपलायन फुट्टा अशें कळटा. देखून संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग भुंयगत केबलिंग तशेंच पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातांत घेवचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. वाळपय तशेंच पर्य मतदारसंघाचे केरी धनगरवाडा हांगासर पिवपाचें जें उदक आसा तेजी मोठ्या प्रमाणात नासाडी जावपाक लागलेली आसा. जी भुमिगत वीज वाहिनी घातलेली आसा तेका लागून जी खोदकाम केलेलें आसा
ते चर आहा ते सारके बुजोवना आनी ताका लागून जी उदकाची जी पायपलायन आसा ती वारंवार फुटपाचें आनी उदक वाया वचपाचें हें प्रकरण हें सुरूच आसा. वाळपे ठाणे रोडाक जी मेन लायन आसा तेतूर गेल्या 4 फावटी पायपलायन फुटोवन जे उदका विभागाचे जे कर्मचारी आहात तेंच्यांनी दुरुस्त केल्ली. मात ह्या रस्त्याचेर जे खोदकाम केल्लें आहा तितूर बेश्टी माती मारून तेजे खड्डे आसता ते बुजयतात. वारंवार अशे प्रकारे उदक वाया वचप ही मोठी वायट गजाल आसा आनी सरकारान हेजी दखल घेवपाची खरीच गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. कांय दीस आदी कुचेले वाठारांतल्या झऱ्याची अवतिकाय जाल्ली. देखून थळाव्या लोकांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान झरो नितळ करपाची मागणी केल्ली. उपरांत थळावो आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी कुचेले झऱ्याची पळोवणी केली तेन्ना आमदारान झर दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिल्लें ते प्रमाण शुक्राराक कुचेले वाठारांतलो झरो दुरुस्त केलो. थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले. जर बीन कितें आसा तें प्रिजर्व करपाची खरी गरज आसा. आज म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन जेन्ना आमी हें केल्लें आसलें तेन्ना वेगवेगळ्या पद्दतीन म्हणटा उपाय योजना करून हे गोष्टी करपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता चवथीच्या निमतान तर जाता ते कंपल्शन म्हणून जावन पडलेलें आसता. पण म्हाका दिसता ह्या वरती आमी मुद्दाम तेचे विचार करून आनी एक म्हणटा तशें एक पेज घेवन ह्या गोष्टीचे आमी विचार केल्लो आसा की अशी जर बीन जे आसा आनी जे दूषित जाल्ले आसा ते साफ करप तितलेच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या पद्दतीन आमी सगळी आमची म्हणटा तशें टीम हेंच्यांनी हेचेर करून जी कितें उपाय योजना केल्ली आसा आमच्या वांगडा इंजिनियर ह्या भागांतले जे इन्चार्ज आसा संगीता ती हांगासर आसा आनी जशी कावन्सिलर बाकीचे आसा सद्या हांगासर ना पण जे आतां आमी सुपरविजन करपाक येयल्ले आसा तितलें काम चालू आसा. आनी जायता त्या पद्दतीन तुमी पळयलां आसतलें भरपूर हांगासर करून हांगासर मटेरियल कसो काडलेलें आसा आनी अशें जावंक जाय. आनी सुचयल्या बद्दल तुमकांय बरें मागता कित्याक जो पर्यंत अशे सुचोवणी आसता लोकांचे तुमचे सारकेल्यांचे सजेशन्स मेळना तो पर्यंत गोष्टी घडाय बी ना आनी इट इज अ टीम वर्क. आनी म्हाका दिसता फक्त चवथीच्याच निमतान ना अदरवायज ऑल्सो वी वील कीप अ वॉच दॅट रेग्युलरली इट वील बी डन. खूप दिसांनी क्लीन जालें खूप निवळ जालें हें आनी आतां हें मिशीन येयलें इतकें चवथीच्यान क्लीन करी आनी आतां खूब क्लीन जालें मिशीन साफ जालें खूब बरें जालें. तुमचें मनशाक हें जालें बरें अशें फुडें जावपाचें कितें दर वर्सा. फाटले 2 दीस जाले कुचेले म्हापशा एका शेतान गंभीर जखमी अवस्थेत एक म्हस थंयच पडून आसा. कोणूच तिची दखल घेनात. म्हशीच्या धन्याकूय हे विशीं कांयच पडून गेल्लें ना. देखून थळावे बरेच तिडकल्यात. हाका लागून थळाव्यांक थंयच्यान यो वच करपाकूय बरोच त्रास जाता. ह्या म्हशीचेर बेगोबेग उपचार सुरू करचे म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. ही म्हस आसा न्हू तेजो ओनर कोण आसा पळय तो आयज मेरेन हांगासर पावल्लो ना. सपोज तेज्या ओनराक ही म्हस अशी म्हशी तेजेर पोसपाक जायना जाल्यार ताका सांगूनी की बाबा आपल्याक म्हस पोसूंक जायना. हांव तेजे कितल्यो म्हशी आसा 10 आसा 20 आसा 30 आसा 40 आसा जाल्यार हांव तेज्यो म्हशी म्हाज्या घरा व्हरोन हांव पोसता अशें. पूण तेणी आपले जनावरांचेर आपूण जेका हें करता म्हणजे आपूण तेजे वयरसून आपलो धंदो चलयता आपलें पोट चलयता तेणी हांगासर अशें म्हशीक आपले करचे न्हू. ताका सपोज इन केस जायना बसूंक जाल्यार तेणी आमकां सांगचें. नमस्कार, आम्ही असा कुचेले म्हापसा वॉर्ड नंबर 1 हांगासर आणि एक अशी सध्या दुःखद परिस्थितीन एक अशी दृश्य हांगासर दिसण्यात येता ती म्हटल्यार हांगासरल्या शेतान एक वाईट आणि जखमी अवस्थेत हांगासर एक म्हस आढळलेली आसा. जेन्ना हांगासर आमी पावले तेन्ना स्थानिक जे लोकल भुरगे आसा तेंच्यांनी तेंच्या कडल्यान आमकां अशें कळण्यात येयलें की काल दनपारच्यान ही जी म्हस आसा ती हांगासर पडून आसा. त्यांची मागणी आसा की जी कोणाची ही म्हस आसा त्यांच्यानी हांगासर येवन ह्या म्हशीची कुयदाद घेवची आणि तिका परत आपल्या गोठ्यान व्हरून तिका तिचे जे केअर आसा ती घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. श्री लयराई देवीच्या 2 भक्तगणांचो अवमान करपी श्रेया धारगळकर हिचो जामीन अर्ज दिवचलच्या न्यायालयान भायर मारलो. श्रेया हिणे दिवचलच्या न्यायालयात दाखल केल्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा दिवचलच्या बी कोर्टात सुनावणी जाली. शिरगावच्या श्री लयराई देवीच्या 2 भक्तगणांविशीं अवमानकारक वक्तव्य केल्ल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन फाटल्या बुधवारा श्रेयाक अटक करून तिका 4 जून मेरेन ज्युडिशियल कस्टडीन दवरल्या. उपरांत हाच्या आड श्रेयान जामिना खातीर न्यायालयान धाव घेतिल्ली. आयज दिवचलच्या बी कोर्टान हाचेर सुनावणी जाली. 2 भक्तगणां वतीन आदोगाद पुष्पराज नावेलकर हांणी युक्तिवाद केलो. सरकारी वकिलांनूय कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपस्थित करून जामिनाक विरोध केलो. आमचे आर्ग्युमेंट जालें हांगासर जेएमसी कडेन
आम्ही आमचे कडल्यान आणि सरकारी जे वकील आसा तेंचे कडल्यान स्ट्रॉंगली आणि स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन जालें एज फार एज बेल ग्रांट करप तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट केलें सरकारी वकिलान की हांगासर सध्या हेची कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागलो आसा तो अजून चुकूना. सो तो एक इश्यू आसा. आणि दुसरें म्हणजे आम्ही इश्यू रेज केलो की जो विटनस आहा न्ही तेच्या बरोबर तो विटनसूय अजून आयडेंटिफाय जावंक ना कोणतो. तो आयडेंटिफाय करता तेन्ना पॉसिबिलिटीज की हे जे अक्यूज आसा पळय ते बाकीचे विटनस किंवा तेच्या बरोबर आनी कोण आशिल्ले को एक्यूज तांकां थ्रेटन धमकीच हें करतले भायर येतले. दुसरें म्हणजे मॉब सायकोलॉजी असल्या कारणान कितें इश्यू जातलो ते भायर येतले सगळे लोक कितें फाटल्यान वतले तो इश्यू आशिल्लो. हे दोन इश्यू त्या भायर आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की ताजी मॅरेज सर्टिफिकेट जी आसा मॅरेज सर्टिफिकेट नांव वेगळें आसा ताचें आणि ताजी मागीर लग्न जालें तें धारगळकरा कडेन स्वप्नील धारगळकर तें लग्न जावन तेजो डिवोर्स जाला. डिवोर्स 2021 जाला. त्या डिवोर्साचेर ताची कन्सेंट टर्म्सान तो डिवोर्स तेंच्यांनी मॅरेज डिजॉल्व केला डिवोर्सान त्या पिटिशनान. आनी ताजेर कंडिशन आहा तेंचे कंडिशनान घातला बरयलां कितें की हें जें श्रेया धारगळकर हें नांव आसा पळय तें नांव फक्त तें कॅन्सलेशन करपाचें आसलें सर्टिफिकेट जे डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट तितल्या पुरते यूज करतले. ताका 6 म्हयने टायम तांचेर भरला. एट द मोस्ट ते जेन्ना तेंची मॅरेज डिजॉल्व जालें ऑर्डर जालें 15 दिसान तेन्नाच्यान 6 म्हयने पासून ते नांव यूज करूं शकता. ताजे नंतर ते नांव यूज करचे ना. कित्याक ऑलरेडी ती मॅरेज तेंची डिजॉल्व जाली म्हणून. आनी ताणें हांगासर जी कंप्लेंट फायल की आमचें एप्लिकेशन फायल केलां बेलीचें पळय तें श्रेया धारगळकर म्हणून केलां आनी लिगली ताका ते रायट पायतला. आनी दुसरें आमी ताजो एक पोस्ट केलो हाचेर सोशल मिडियाचेर. त्या पोस्टान तेणें कितें सांगलें की हो आपलो कोण तरी परेरा म्हणून आसा तो ताजो घोव कॅथलीक आनी तेणी पुलिशेन कंप्लेंट केल्ली की दोगांकूय असॉल्ट केला म्हापसा पुलिशेन आनी ते सोशल मिडियाचेर तेणी कंप्लेंट दाखयली. ते आमी जजाचें निदर्शन हाडलें की बाबा ही जी बायल आसा पळय ती ऑलरेडी मॅरीड लग्न जालें आनी दुसरो हो परेरा म्हणून ताजो घोव म्हणून तें दाखोवन दिलें. ते दाखयल्या कारणान आनी आमी जजमेंट कोर्टाक कितें केलें कोर्टाक सांगलें जेन्नाच एक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता कोर्टाक आनी ते कोर्टाचो गैरफायदो घेता कितें हे बायलेन ते श्रेया धारगळकर नांव यूज करूं शकना तरी श्रेया हें नांव यूज केलां आनी फॉल्स एप्लिकेशन ताणें घातलां थंय. कित्याक तिका आपलें पयलींचें नांव फाटलीं मात दुसरें नांव कित्याक तें लावंक मेळटा पण हे श्रेया धारगळकर लावंक मेळना. ती आमी ऑर्डर आसा कोर्टाची पळय ती मॅरेज डिजॉल्व जाल्या ती प्रोड्यूस केली कोर्टाक आनी हे बाकीचे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली मॅरेज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली आनी कोर्टाक दाखोवन दिलें की हें जें बायल आसा हांगासर श्रेया म्हणजे श्रेया एक्चुली न्हय ते श्रेया आशिल्लें तें लग्न जाल्लें तेन्ना धारगळकरा कडेन 6 म्हयन्यान जेन्ना डिजॉल्यूशन जालें सोंपलें. सो ताका कोर्टाक सांगलें हें सांगलें आमी सपोज ताका जर ऑर्डर पास करून ताच्या नांवान जर दिली श्रेया म्हणून तर सायन थंय मारतलो कोण कित्याक ते श्रेया म्हणून सायन मारूं शकना. जर कोण थंय सायन मारतलो आपूण बेल घेतलें म्हणटलो म्हणूंक शकना न्ही. सो ताका आमी जजमेंट दिलें कोर्टाक. जजमेंटारूच अशें आशिल्लें बरयल्लें की असो कोण कोर्टाक फोटोंची कोण ऑर्डरी घेता पळय ताका ऑर्डर ते बेल कॅन्सल जावपाक जाय कोण एंटायटल ना. समजा कोणी मिसरिप्रेझेंट केला किंवा कोर्टाक कोणी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिवन समज कोर्टाक बेल घेतल्या आनी ती कॅन्सल जावपाक जाय आनी ती कॅन्सल जातना ताका फूल फ्री रायट आसा की दुसरें फ्रेश घालपाक तेजेर ऑब्जेक्शन कांय ना. पण हें जें कॅन्सल जालें कोर्टान आमकां दिसता की कोर्टान रायटफुली आनी एकदम सारकें की कोर्टान रायटफुली सगळे फॅक्ट्स कन्सिडर करून तेजी बेल रिजेक्ट केली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर.